I have been informed that Honorable CM will not be able to attend the question hour. Hence, the start LAQ number 1A, 3A, 6A and 6C on today's list are postponed for the next assembly session. Noted? Sir, आज Just प्रश्न minute, just minute. Okay. Speaker, sir, under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I hereby inform that the reply to star LAQ number 5C to be replied today in the typed text which was uploaded, a reply to subquestion A shall be read as 1233 instead of 963, and in reply to subquestion D, the number shall be read as 456 instead of 339. Speaker, sir, I would like to make the following correction to the star LAQ number 2C tabled by Shri Prasad Gaukar, MLA, to be answered today on post-matric scholarship. In the annexure 1 in sub-question A, total number of applications received from the year 2016-17 and the 17-18 may be corrected to read as 12,302 instead of 12,023. तारांकित प्रश्न क्रमांक Speaker, 2A. Speaker, sir, कितें आशिल्लें? ओ question 1A जो आहा, हाजेर बरयलां agriculture. होच प्रश्न हांवें 21 तारखेर फेब्रुवारीचे 2018 मागिल्लो तेन्ना म्हाका रिप्लाय दिल्लें सर such information is not available with the department and may be sought from concerned department. 1A आयचो म्हणटा तुमी? आयचोच प्रश्न हांवें 21 तारखेर फेब्रुवारीचे विचारलो म्हाका रिप्लाय येवना आस्क अनदर क्वेश्चन But आज तरी तो- पोस्टपोन केला आज आमी कितें postpone. पाप केला आमचे रिप्लाय येनाय एकच मिनिट आज Speaker, sir, स्पेशल दोन स्पेशल पावटी रिक्वेस्ट आमचे रिप्लाय येयला ना कितें पाप केला एक आमी? मिनिट आज स्पेशल रिक्वेस्ट सीएमा कडल्यान आयल्या हो पोस्टपोन म्हणून सो दॅट सीएम हाऊसान ना म्हणून ओके आयज ओके Okay. जाल्यार गेल ते तो पावटी फाटलो 21 इम्पॉर्टंट तारखेचो क्वेश्चन हो फुडले नंबर फावटी. 1 हाजेर म्हणला एग्रीकल्चर म्हणून एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहा हिंगा बसून तो एग्रीकल्चर न्ही आयचो क्वेश्चन हो गार्बेज ओपय हा, मॅनेजमेंटाचेर speaker, sir. आशिल्लो ओपय हा. हाजेर बरयलां लुइजिन फलेरो 1A एग्रीकल्चर तुम्ही खंयचे वाचता 30 तारखेचेच क्वेश्चन अवर्स वाचता न्ही आयचो 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 हा ते मिस्टेक जाला आसतलें तर कितें तरी नो मिस्टेक न्ही हांवें हेच भाशेन प्रायवेट मेंबर्स बिल हाडलें गेल ते असेंब्लीन कसो गोवा अनएम्प्लॉयमेंट Secretary. अलावन्स अँड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एकच स्कीम मिनिट बिल म्हणून हांव चेक गेल करता ते पावटी असेंब्ली पोस्टपोन जाली चेक करता एकच मिनिट बसात हे पावटी आयल ना ते चिकला बट आमी कितें पाप केला आमचे आमचे एक प्रश्न येनाय, मिनिट, आमचे एक बिल मिनिट. येनाय कितें बसून चलता घेयात. हिंगा बसून ही घेयात हुकुमशाय कितें चलता बसून घेयात हांव पळयता कितें चुकला तें अरे 2-3 बिल आयनाय 3 प्रायव्हेट हो मेंबर्स प्रश्नोत्तराचोच. जावन गेले आयज आमचे एग्रीकल्चर म्हणलां हेच हांव चेक करता आनी तुमकां सांगता माननीय सभासद प्लीज बसून घेयात हांव चेक करता आनी तुमकां सांगता तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 श्री प्रसाद गांवकर तारांकीत प्रश्न क्रमांक 4 श्री दयानंद सोपटे Yes, sir. I may be permitted to ask star LQ number 4A. 4A Speaker, sir, answer as tabled on the table of the House. It's placed on the table of the House. Speaker, sir, my question is, what I asked for, the details of the, I have given the name which are there in that question. The project in Mandraim constituency, that is the date of application for obtaining TCP certificate and copies of the document required to obtain the TCP certificate. Speaker, sir, TCP certificate jenka jenka दिल्यात हाचेर नांवांय हांवें मेन्शन केल्यात आदरणीय मंत्र्यांक खबर आहा नांव घेवपाची गरज ना पण त्या आन्सरान हांवें एक गोश्ट नोट केली सदांच हांव म्हणटलें आमचे ऑफिसर की त्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक हांव ब्लेम करता बट द आन्सर वॉट दे आर गिवींग इज डिफर विथ देअर एक्चुअल date and this thing.
I mean the TCP certificate number and date. अशी खुबश्यो म्हाका दिसता जी हांवें लिस्ट आउट केला 11 प्रोजेक्टाचे तातूंतल्यान 6 अशी TCP क्लियरन्स सर्टिफिकेट डेट डिफर जाता, पर्टिक्युलरली एप्लिकेशन डेट आनी हे पळयात डिपार्टमेंट सेम, आन्सराय दिवपी ऑफिसराय सेम, पण एका ते म्हणटा डेट ऑफ एप्लिकेशन 17/11 आणि दुसऱ्या ते म्हणटा 4/14. बरें, सेकंड इशू, डेट ऑफ इशू ऑफ TCP ऑर्डर ती डिफर जाता. ताचे फुडें वता आसतना इतली सिरियस एक गोश्ट आहा, आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ड्युरींग द कोड ऑफ कंडक्ट खंयचेच डिपार्टमेंट आयदर एनवायरमेंट सर्टिफिकेट किंवा TCP सर्टिफिकेट दिवं शकना. पण मजेशीर एका प्रोजेक्टान एक गोष्ट नमूद केला, 27 फेब्रुवारी 2017 ॲप्लिकेशन करता एक पार्टी, 27 फेब्रुवारी म्हणजे फेब्रुवारी 28 दिसाचो म्हयनो, आनी 1 मार्चाक आमची रिजल्ट जालो 11 मार्च, पण 1 मार्च 2017 ऑर्डर म्हणजे TCP क्लियरन्स सर्टिफिकेट दिता. हांव विनंती करता मिनिस्टरांक, कारण ही जी कर्मां जी केल्यात ही तुमच्या टेन्युरान न्हू, हेच्या पयलीं. आतां कितें आहा, गव्हर्मेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस. जसो आदल्याच्या जाग्यार दुसरो म्हणजे हांव दयानंद सोपटे त्या मतदारसंघात आयलो, तशें तुमी मिनिस्टर दुसरे आयले, पण प्रोसेस कंटिन्यू आसल्या कारणान हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, हे ज्यो केसीस आसात 11 ताचेर लक्ष घालचें. तुमचे कडेन रिपोर्ट आसतलो, आनी म्हाका एक ह्या हावसान एश्युरन्स मेळपाक जाय की ती तुमी ज्यो आफ्टर गोईंग थ्रू ऑल दीस डॉक्युमेंट सबमिटेड बाय द पार्टी एंड युअर डिपार्टमेंट गिवन टू देम, आनी लोकांच्या खातीर ते रिवोक करच्यो. आनी एकच सांगता, चड घेवन बसना, एक व्हडलो प्रोजेक्ट मांद्रे आमची पंचायत आसा थंय, तुम्ही सगळे प्रश्न वांगडाच विचारता अशें दिसता म्हाका. एक स्पिकर हांव सोंपयता. एक विचारात. म्हाका फक्त एक एश्युरन्स जाय तेंच्यारसून, हो इम्पॉर्टंट आसा की तो प्रोजेक्ट ताका पंचायतीन लायसन दिता आसतना दिल्ले फॉर बीग हॉटेल, जेणे करून त्या गांवच्या आनी त्या भागांतल्या लोकांक म्हणजे बेकार जे भुरगे आहात तांकां नोकरी मेळपाक. पण सडनली दे कन्वर्टेड कमर्शियल पर्पज, म्हणजे विलास बी कश्ट करपाक. म्हाका ऑनरेबल आमचे आदरणीय मंत्र्यान एश्युरन्स दिली, हाचेर कितें एक्शन घेतलें? स्पीकर सर, मानेरीक आमदारान जे प्रोजेक्ट पॉयंट आवट केले ताचे क्वेश्चनान, तातूंत 11 प्रोजेक्ट आहा. हातूंतल्यान एकूच प्रोजेक्ट म्हज्या टेन्युरान ताका लायसन्स दिल्लें आहा, नांव प्रकाश जलन. हो प्रोजेक्ट आतां सुरवात जावंक ना, कित्याक ताका टायटलाचे इश्यूज आहा. सो प्रोजेक्ट जो हांवें एप्रूव केला ताजेर जर सुरवाती पयलीं कितें जर चुकलां अशें तुका दिसता जाल्यार हाजेर आमच्यान परतो विचार करूं येता. पूण थंय टायटल इश्यूज आहा म्हणटकर तो कामूच सुरवात जावंक ना. जे दुसरे प्रोजेक्ट आहा, फॉर एग्जाम्पल तुमी सांगला तो प्रोजेक्ट महाशीर म्हणटा तो आसा फायनल स्टेज कंप्लिशनाचो. आतां प्रोजेक्ट बंद करूंक मेळचो ना आमच्यान, कित्याक ताणें बांदून सगळें जाल्लें आहा. हाजे पयलीं TCPन कंप्लेंटी घेतल्या आनी कंप्लेंटी चॅक करून ताणें म्हणल्यार वायोलेशन ऑफ क्लियरन्सीस जावंक ना. तुमचो मुद्दो असो आहा स्पीकर सर की सांगिल्लें हॉटेल म्हणून आनी आतां बिलां येतात. स्पीकर सर, हे इश्यूचेर कंप्लिशन सर्टिफिकेट इश्यू जावचे पयलीं एक्चुली म्हज्या हातांतल्यान तें गेल्लें आहा आतां, पूण कंप्लिशन सर्टिफिकेट इश्यू जावचे पयलीं जे कामाक आमी परमिशन दिल्लें, जाका क्लियरन्स दिल्लें तेंच आमी कंप्लिशन दितले. आनी कितेंय डेविएशन आहा तें आमी अलाव करचे ना. इतलें म्हज्यान तुका एश्युरन्स दिवं येता. आनी उरिल्ले 10 प्रोजेक्ट्स तांचे कंप्लिशन सर्टिफिकेट येवचे पयलीं हांव थंय कुयदाद घेतां आनी फायल म्हजे कडेन आपयतां. स्पीकर सर, इश्यू असो आहा की टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट फकत टॅक्निकल क्लियरन्सीस दिता. लोकल बॉडी ज्यो आहा म्हणल्यार विलेज पंचायत इन दीस केस, ती कन्स्ट्रक्शन लायसन्सान इश्यू करतात. प्लॅनिंग एरियेन एक प्रोविजन आहा.
provision कितें की section 52 of the town planning act allows the PDAs to remove unauthorized construction. अशें धरया unauthorized construction आयलें जाल्यार planning area PDA क right आहा तें unauthorized construction काडपाक. Under section 53 town PDA क right आहा की ताका notice घालपाक unauthorized construction आयलें जाल्यार. आतां नॉन प्लॅनिंग एरियेन म्हळ्यार गांवांनी विलेज पंचायत जंय आहा थंय टावन प्लॅनिंगाक हो रायट ना. हावजाक जर अशें दिसता की क्लियरन्सा एक जाग्या खातीर घेतात एक कारणा खातीर घेतात आनी दुसरेंच बांदूंक जर पंचायत थंय दिता अशें जर तुमकां दिसता आनी सगळ्या हावजाचो जर सेंटिमेंट आहा जाल्यार फुडें आमी सेक्शन 52 आनी सेक्शन 53 जें प्लॅनिंग एरियांनी आसा तें एक्सटेंड करचें पडटलें ऑल्सो टू विलेज पंचायत एरियाज. If you want, this could be done. This will also require an amendment, but after this I can be accountable and I can take clear action in unauthorized structures in non-planning areas. At the moment I cannot take that action because what is approved, I have to ensure that I can only give completion for that. Beyond that, if there is an unauthorized construction, the panchayat has to take action. Town planning has no right over it. दोन तीन clarifications. One is what the member said. What was the zoning of that area where it was approved? Second issue which he raised was very important, that when the code of conduct was in force. Normally code of conduct in force asana PDA आपले meeting सुद्धा करना. You are also aware. We never do any meetings. We don't give any permission. Everything comes to standstill because nobody wants to take any chances when the code of conduct is there. Now, according to my colleague, he says that this code of conduct was in force when this permission was given. But these are serious lapses. Third, as Minister said, planning and development authorities have powers. Town planning department, though they don't have any powers, they can revoke their clearance certificate. See, they can write to the, they are the technical officers for panchayats. They can write to the panchayat body saying that because of this, they have misrepresented and obtained this, and there are incidents where town planning department has withdrawn, recommended to the panchayats, recommended them to, that we are withdrawing their this, and then panchayat can issue notice, failing which collectorate can step in. So if that is the fact, you can check up and initiate at least that sort of action where they can write to the panchayat if it is a fact. Speaker sir, खूप गोष्टी code of conduct वेळा जाल्या. Regional Plan 2021 म्हणटा तो नोटिफाय केल्लो नोव्हेंबर 2011 आमी निवडून आयले तेन्ना मार्च 2012. बिटवीन नोव्हेंबर 2011 टू मार्च 2012 जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट चलतालोय बी अरावंड 1200 प्रोजेक्ट एप्रूव जाले. सरकार तुमचो आशिल्लो. सो कोड ऑफ कंडक्टान करूंक जायना पूण जाता. जाल्लें हा. Take action against the officers. So this take action against the happens. officers. No, 1 minute. Reginald. Officers are supposed to One follow the code. I am talking about 2012. एक मिनिट मान्य मंत्री उलोवनी सोपोनी उलोवन स्पीकर सर हांव 2012 ची वस्त उलयतां. अश्यो गोष्टी जाल्ल्यो आहा हाजे पयलीं. But in this particular case, I have assured the minister that before the what you call the occupancy is issued, completion is issued, I will personally check into all these matters, all these 11 cases. Yes, sir. आमचे मिनिस्टरान म्हटले की इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट जाल्यात. फक्त स्ट्रक्चर उबे जाल्यात, कांयच जावंक ना अजून. These are the recent photos what I brought to this Speaker house. sir, structure उबें जावप. फक्त स्ट्रक्चर. आतां कितें आहा? भिंती कितें जाल्लें तुका जर अशें दिसता की ते बंगले बांदतात आनी हॉटेल बांदूंक जाय आशिल्लें व्हडलें, आतां तें मोडपाक लावपाक. सो कितें आहा तो क्लियरन्स घेता आमचे कडच्यान आनी लास्टाक कंप्लिशनाकूय आमचेच म्हऱ्यान येवचो पडटलो. सो कंप्लिशनाचे येता तेन्ना हांव ताचेर घेता एक्शन घेता न्ही. केन्ना मागीर चड ना आयक सपोज तो कंप्लिशनाक येतना ताका क्लियरन्स दिल्या ते भशेन तो प्रोजेक्टूच बांदना जाल्यार हांव ताका क्लियर कंप्लिशनूच दिना. स्पीकर सर what is the official provocation for me to say stop your work now? What is the provocation? No, 1 minute. Speaker sir, एक मिनिट Speaker sir, आमदाराक जर अश्युरन्स जाय की आज बांदता ते प्रमाणे ताणें जर तो बांदता तें रॉंग बांदता म्हणून जाल्यार हांव एक्शन घेता.
आनी दर तो बांदता ते सारकें घेता जाल्यार ताजें कितें करपाचें? You can issue a show cause notice. No, no, first. show cause on You what can't- basis? You can't stop. First of all, this is, I'll have to check it up. I can assure you that I will check it up. Let us not jump the gun. आणि हांगा आमी एक प्रोजेक्टांक तशें नांव काडून घेवप सारकें जायना. It is not in good taste. स्पीकर सर, एकच सांगता, जे पळय रिसंट फोटो हाडल्यात हांवें, जे दाखोवन दिता फक्त भिंती बाजून बांदूंक ना, स्ट्रक्चर थोडे खांबे उबे केल्यात आनी स्लॅब घातल्यात. स्पीकर सर, हे करता आसतना म्हाका दिसता TCP क्लियरन्स दिले, सनदय इश्यू केली, पण एनवायरमेंट क्लियरन्स मे बी द डिफरंट डिपार्टमेंट, पण ते प्रोसिजर म्हणटा तो सारको फॉलोअप करूं ना. दुसरें जालां कितें जाणा, हाचो इफेक्ट ह्या वर्सा पावस व्हडलो पडलो भरपूर, आनी ती एरिया ल्हान न्हय, 2,30,000 स्क्वेअर मिटर. आनी जालें कितें जाणा, ड्रेनेज कितेंच केलें नासल्या कारणान उदक जें येयलें तें एका हॉटेलान घुसलें, दुसरें एक व्हडलो दोंगर कोसळ्ळो, अजूनय ते कापपाचें काम चालू आसा. अननेसेसरी लोकांक त्रास जालो. म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता एक शेवटचो, की तुमी ती फायल थरली अभ्यास करची आनी ताचेर इमिजिएट एक्शन घेवची. स्पीकर सर, हांव एश्युअर करूंक शकता की हांव फायल थरली अभ्यास करतां आनी इफ इट इज वर्दी ऑफ एक्शन हांव एक्शन घेतां. इफ इट इज वर्दी ऑफ एक्शन पयलीं Okay. अभ्यास करतां. स्पीकर सर, आमी मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्या, पूण हांव तरीकूय नदरे हाडून दिवंक सोदता की तुमी आतांच म्हणलें की आपूण पयलीं एक्शन कसो घेतलो. आतां फक्त इनिशियल स्टेजीर आहा फक्त, पूण जेन्ना ज्या पर्पजा खातीर कोण तरी परमिशन घेता, मागीर तो पर्पज चेंज जाता आनी मागीर तो कंप्लीट केले उपरांत जेन्ना तुमी एक्शन घेतली म्हणटा, तो पर्यंत तेंचे आनीकय कस्टमर जातले न्ही, मागीर डॅमेज ताका चड जावंक शकता त्या पार्टी. सर, लास्ट म्हणजे अश्युरन्स मॅनेजिंग ओपोजिशन लिडरान आयकलें ना. आयकलें? लास्ट हांव कितें म्हणटा, आनी असले ना, हांव विचारता कित्याक आतां- कळ्ळें, तुका दोन- असले आनी आसा, आनी असले 11 भितर आनी असले आसा आनी स्पीकर सर, एक इश्यू असो आहा, जर तुमकां जाय की टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान क्लियरन्सां दितकर सगळे प्रोजेक्ट तशे येवंक जाय आनी ताजेर अनऑथरायज कांय जावंक जायना म्हणून जे भशेन प्लॅनिंग एरियन जाता, लेट अस एक्सटेंड दॅट 52 and 53 टू नॉन प्लॅनिंग एरियाज. लेट द सेंटिमेंट ऑफ द हाऊस बी देयर. हांव हे कित्याक स्पीकर सर, ना 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 सगळेंच उलोवंक जायना. एक आमच्या ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडरान समजूंक जाय तें एक की पावर्स जर तुमी डिपार्टमेंटाक चड दिवंक सोदतात आनी ते दिवपाकूय जर तुमकां कोणें तरी आनी कोणें सांगूंक जाय भायल्यान बी, जाल्यार तशें ना, हांगाच सांग डायरेक्ट 52 ऐका, मातशें ऐका, ऐका, ऐका. आय गिव एन अश्युरन्स that section 52 and 53 of the Town Planning Act, which allows the PDAs to come down on unauthorized structures, if this can be extended to the villages, स्पीकर सांग. tell me straight away, or should you take permission from somebody who is not elected? आज तुमचें तशें जाल्लां. बरें, हाऊस ऐका. इज टॉकिंग वन थिंग, भायल्यान कोण तरी दुसरो उलयता, बरें, तसलें आमची- परमिशन घेवपा पडटा, सांग तूं म्हाका. बरें ऐकय, जर तुका दिसता की आमी स्ट्रिक्ट रावपाक जाय, वी नीड टू एक्सटेंड 52 and 53 टू नॉन प्लॅनिंग एरियाज. लेट अस टेक इट. हांव कित्याक सांग, लागून मान्य direct मंत्र्याच्या सांग नदरे मरे. अरे एक मिनीट, हांव कित्याक लागून नदरे हाडून दिवंक सोदता, पर CM सुद्दां आसतना हांवें हें नदरे हाडलें की हें कित्याक लागून जे इंडस्ट्रियल लँड आसता थंय दिली गजाल वेगळी, हे जेन्ना गांवांनी ऑर्चर्ड लँड आसता त्या स्पीकर सर, विरोधी पक्ष ना, 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 एक मिनीट, सेक्शन 49(6) ऐका ऐका ऑर्चर्ड जमनीनी जेन्ना ऐका ऐका एक मातशें कंप्लीट. हांवें पर CM आसतना हें नदरे हाडून दिल्लें, ते म्हाका पयलीं 7-8 अशें म्हणलें, लास्टाक म्हाका 11 प्रोजेक्ट म्हणपाक, ते 11 जे आमी प्रायवेट म्हणजे एक्वायर केल्ली लँड नासतना प्रायवेट म्हळ्यार ऑर्चर्ड लँडा भितर दिला. आमी कित्याक म्हणपाचो, कित्याक एक्वायर करनासतना जे इंडस्ट्रियल लँड जे आसता ती पर्पज लीज करपाकच एक्वायर करतात, सेक्शन 4-6 एवॉर्ड करून करतात. ही लँड कोण तरी परचेस करता आनी सडनली एक पर्पजा खातीर तो प्रपोजल घालता आनी तें जाली, तो एप्रुवल घेतले उपरांत मागीर चेंज जाता. पयलीं तो झोन नासता, ऑर्चर्ड लँड आसता, गांवांनी एक आयलंड तयार जाल्लें आसता, गांवांन एक आयलंड तयार जाल्लें आसता आनी आतां ते परत चेंज करता. इंटेन्शन तेंचे पयलींच म्हाका दिसता वेगळें आसता. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडराचो सेंटिमेंट जो आहा तो हांव समजूंक शकता. तो म्हणटा कितें, एक कारणा खातीर तूं भितर सरता आनी मागीर भलतेंच करता. आतां भलतेंच करपाक जर आमी आळाबंदा हाडटले जाल्यार टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे हातपांय घट करा मरे. थंय तुमी मागीर परमिशन घेवंक वचनाकात आनी कोणाचें. हांगाच सांगा 52 आणि 53 सेक्शन किती घट करपाक तुगेले हात- करूया म्हणून. तुझे हात घट कशे करप? युनॅनिमिटी, लेट्स डू इट, चल. एकच मिनिट, आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे वळूया. कारण बरोच वेळ, बरोच तुम्ही आम्ही खूप वेळ दिलो तुमकां हांवें. स्पीकर सर, हांवें टोटल 11 प्रोजेक्ट दिल्यात, 11 फायली म्हाजे हांवें स्टडी केल्यात. हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, नॉट ओन्ली वन, 11 प्रोजेक्टाचे मातशें अभ्यास करचो आनी तांचेर एक्शन घेवचें. स्पीकर सर, अभ्यास करता
and if it is worthy of action, I will take action. तारांकित प्रश्न क्रमांक 5 श्री नीलेश काब्राल. I may be permitted to ask a question number 5A. 5A. Speaker sir, answer as placed on the table of the House. Speaker sir, mine is a very simple question. I have got reply from Honorable Minister. What I have asked is whether the government has carried out survey to identify the number of orchard lands illegally subdivided into plots and sold. And I have got in annexure where Tuye, Pedne, Dargal, Sanjode, Ariel, many such cases where this thing has happened. I had also asked Speaker sir in the question the reasons for not conducting the survey to identify illegal plots. And I have been also given an answer that surveying of land to detect illegal plotting throughout the state is impractical and not warranted. Speaker sir, my question to Honorable, first question to Honorable Minister is when he has answered me, surveying of land to detect illegal plotting throughout the state is impractical and not warranted. Speaker sir, in every taluka we have a TCP office. We have people along with them, thai munis kamang asa. Why don't TCP along with the revenue department, because they have the talatis, they have everybody in place, form such committees to identify such illegal activities which are happening throughout the state of Goa? This is my first question. Will he consider, okay, he is saying it is unwarranted to do, whether he will consider a suggestion that two departments coming together, whether a committee can be formed wherein, because we have everybody, sir, every panchayat has got Gram Savek, a Talati, a secretary, even a municipality we have the junior engineers, the municipal engineers and everybody. Whether he will consider such suggestion is my first question, whether he will consider suggestion that after this assembly, whether the TCP and the revenue department will come together and form such committees to identify these people if he doesn't want to do. This is my first question, Speaker sir. Speaker sir, जो question माननीय निलेश काब्रालान हांगा हाडला हो एक म्हाका दिसता म्हत्वाचो प्रश्न आहा. एक म्हणल्यार ऑर्चर्ड जमनी म्हाका दिसता मिनिमम 1 कोटी स्क्वेअर मिटर ऑर्चर्ड जमनी इल्लिगली सबडिवायड करून प्लॉट म्हणून विकले. हें भरमसाट प्रमाणान चलता, हें खरें. आनी हाजे खातीर more than 1 crore square meters of orchard lands have been illegally subdivided and sold as residential plots to unsuspecting buyers who thought that, this is actually plots. Now, when this came to my notice, I have brought about an amendment to the Act, and it came into force on 22nd of March 2018, by which NOC for sale is now becoming compulsory for any subdivision of orchard lands. And that 49(6), section 49(6) has been made applicable to the whole of Goa, which was earlier there only in planning areas. Speaker sir, there is an amendment to the section 16A. Now here, development in contravention of the regional plan is now become a cognizable offence. And enhancement of the fine, earlier there used to be 1 lakh rupees fine. Now we have taken it up to 10 lakh rupees. And there is an imprisonment of 1 year. And it is made a cognizable offence. This is the most important, because पयलीं जे कोण करताले ते सुट्टाले. आतां हांव एग्री जाता की जें उत्तर आमदाराक दिलां तें उत्तर म्हाजें चूक आहा. चूक इतल्या खातीर आहा कित्याक वायलेशन जी जाल्या ताजें पळय हांगा लिस्ट आहा. वायलेशन कितें, बार्देजान 3 वायलेशनां तांचे दोळ्या फुडें आयल्या, either on complaints or on their visits when they go to give clearances. पेडण्या 6 आयल्या, 3 वायलेशनां बार्देजान आयिल्लीं, 3 FIR फायल केल्या. पेडण्या 6 वायलेशनां आयिल्लीं, 6 FIR फायल केल्या. बिशोली 27 वायलेशनां आसात, पूण FIR फकत 8 जाल्यात. 70 4 वायलेशनां आयल्या, 4 आमी FIR फायल केल्या. टोटल अशें जर करूंक गेले जाल्यार केपें, सांगे आनी धारबांदोड्यान 44 वायलेशनां आहात. चड थंय आहा आनी बिशोली 27 आहा. Total there are 99 violations. So I feel when there are 99 violations, the MLA's demand that there should be an enforcement wing or a joint effort between the revenue department and town planning is justified. Now if we want to create an enforcement wing,
we'll have to create some posts. Those posts could be dedicated to this, to conserving Goa for posterity actually. In keeping with this, Speaker Sir, now 49(6) prevents further subdivision of orchard lands. पूण जी जाल्या तांचेर एक्शन जावंक जाय आनी एक्शन जर ती लोकांची घरांय बांदिल्लीं आहा ताचेर तांणी कितें करपाचें सो ताजे खातीर आमी द सब्जेक्ट मॅटर ऑफ दॅट अमेंडमेंट वीच आय एम ब्रिंगींग इज ऑल्सो दीस दॅट द गरीब गोंयकार जो आहा ताणें हे प्लॉट घेतले आनी घर बांदलें ताका आतां उपाय कितें आहा बिल्डिंगा ताजें सोडूच हांव म्हणटा गरीब गोंयकार बारीक लोकांनी एक प्लॉट घेतल्या 200-300 स्क्वेअर मिटराचे ना सोडूंक कसो मेळटलो ही हॅव टू कम एंड follow the regulations. So for him to come and for me to even consider it, I need certain amendments to the act, which we will discuss later during the day. But when it comes to the demand for an enforcement wing, I think I can assure you that we will create an enforcement wing. Speaker, sir, Honorable TCP Minister has replied. But if he has gone through my questions today, I've got A, question 1, 5A, 5B, 5C. You will also, why I am bringing this subject is you will see in his answer in 5C that when the regional plan was opened in 2021 in 2012, the first regional plan what we are referring as 2001 was opened in the year 1988 and that is why it is still 86, 11, 12, 1986 and it was effective till 2001 and from that time onwards no regional plan has been finalized. Now Honorable Minister, then Mr. Digambar Kamath, our honorable colleague who was the Chief Minister, had opened a regional plan from 2011 till Manohar Parrikar, Chief Minister, came and kept in abeyance. Now my question to Honorable Minister is, I have got details of all this and he has also seen. Now what happens to such cases who have got permissions during that whatever code of conduct or whatever opening and closing and shutting down, where you have given such a vast answer to me, where what happens to these cases, number one. And I want to place on the record on the table of the House, the Honorable Minister, of cases where I've got for 5 different constituencies, 5 different talukas, one in Penne, where one Sina Fernandes, one Penne, where land was shown in the regional plan in 1986 as settlement, and in 2021, which you have opened now, which is still in progress as paddy field. Land in one Bardes, where in 2001 was shown as settlement in 2001, that is 1986 was shown as settlement, and in 2021 it is shown as orchard. One land in Benaulim, in 1986 it was shown as settlement, today it is in 2021 it is showing paddy field. In Kuchare, my constituency, one land in survey number 203, bar 234, was shown commercial zone, and today it is showing paddy field. I don't understand what is this, Speaker, sir. I want an assurance, clerical answer. I am giving माननीय all सभा this record. specific. No, the answer I want, I'm telling Honorable, is what is going to happen to these people who have got these lands? Whether that TCP then when Mr. Digambar Kamath was the Chief Minister or whoever was the Chief Minister, these things were not considered at all. Why these people should suffer, Speaker, sir? I want an answer on this subject, Speaker, sir, from Honorable Minister today. Speaker, sir, issue मातसो वेगळो जाता. एक issue असो आहा की ऑर्चर्ड जमनीचें रुपांतर जालें ताजे प्लॉट केले आनी लोकांनी प्लॉट घेतले करपी आहा ताणें इल्लिगली केले ताजेर आमी FIR फायल करतात ताका धरलो जाल्यार ती कॉग्निजेबल ऑफेन्स जाता तो 1 वर्स भितर पडटा ताका 10 लाख फायन पडटा हें नवेंच जालां हें आमी ह्या मार्चाच्यान सुरवात केलां आतां माननीय आमदार जें सांगता जे एरियांनी सेटलमेंट म्हूण 2001 दाखयलेलें आनी 2021 तें एग्रीकल्चर जालें ताजे मदीं जर तांणी प्लॉट करून लोक रावपाक लागले तांकां रिलीफ दिवप तांकां न्याय दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी ताजे खातीरूच तो अमेंडमेंट हाडिल्लो आहा सो अमेंडमेंट आज कन्सिडरेशनाक घेता आमी सांजचे ताजेर थंय डिसिजन जावनी एट द मोमेंट आय कॅन ओन्ली से वन थिंग दॅट वायल वी आर ड्युटी बाउंड टू गिव जस्टीस टू दोज पीपल हू हॅव बीन अग्रीव्ड एंड जेन्युनली अग्रीव्ड की प्लॉट घेतलो तुवें तांचो प्लॉट रजिस्टर केलो कित्याक रजिस्टर केलो आतां रजिस्टर करपाक बंद केलां हांवें पूण पयलीं जालें तांचें कितें तांकां जर न्याय दितलो जाल्यार ही केस टू केस हाडचें पडटलें हाजेर आमी सांजचे कितें तें उलोवया एट द मोमेंट कोणूय फुडें ऑर्चर्ड डेव्हलपमेंट जर करता जाल्यार ताजेर आमी एक्शन घेतात ताजेर FIR फायल करतात आनी ताका भितर उडयतात हें जर सारकें जायना जाल्यार ताजेर एनफोर्समेंट विंग करपाक जाय तें एनफोर्समेंट विंग आमी फुडें
घडोवन हाडटले हाजे हांव एश्युरन्स माननीय आमदाराक दिवंक शकता. Speaker, sir, my last supplementary, I want to ask Honorable Minister. स्पेसिफीक विचारात मातशें. स्पेसिफिकूच डिटेल सांगतले स्पेसिफीक दिता स्पीकर सर. कित्याक आतां सगळ्यांक कळपाक जाय हांव कितें सांगता. हांव दोनूय ताका दितलो, तेणें एश्युरन्स दिला की आपूण लूक इन टू द मॅटर आनी सॉल्व करतलो. हांव दिता तुका मागीर. दुसरें आसा म्हजें जें हांवें विचारलें जे पिरियड ऑफ 2011 ओपन केल्लो रिजनल प्लॅन आनी मागीर 2000 न्यू सरकार येतकीर बंद केलो. तेजे मदली म्हजे कडेन 1233 एप्लिकेशनां तुवें दिल्या म्हणल्यार. तितू एरिया जे आसा बारीक लोकूय आसा 300 स्क्वेअर मिटरांनी लोक आसा आनी व्हडले लोक आसा 40,000 स्क्वेअर मिटर 30,000 स्क्वेअर मिटर ही चेंज जाल्या ते तुका खबर आहा. हांवें तुका सांगपा नाका, तुका सगळें खबर आसतलें आतां कितें म्हणटा तें. सो म्हजें म्हणणें कितें, जो ओपन केल्लो 2011 आनी बंद केल्लो 2012 300 स्क्वेअर मिटर 400 स्क्वेअर मिटर आमी समजूंक शकता की हे आपणाचे घरा खातीर बांदली, लोकांनी घेतले, कन्वर्जन केले, रिजनल प्लॅनाचे सेटलमेंट करून घेतले आनी कितें आहा तें सगळें तें तुका खबर आहा. व्हडले व्हडले जागे अशे 40,000 23,000 44,000 हेजेर तुमी कितें करतले? ओपन आनी क्लोज, ओपन आनी क्लोज, शट आनी ओपन म्हणटा पळय, हेजे कडेन आसा पळय म्हजे कडेन, तेजे कितें करतले हेजेर म्हाका रिक्वेस्ट करता. तुका कितें म्हाका आन्सर दितलो तुमी? स्पीकर सर, एक गव्हर्नन्स इज कंटिन्युअस. So as a result of which we inherit certain things. Our duty is to set things right now when we are working on it. But for the record, the regional plan 2021 is the notified regional plan. So one cannot now say that to plan na म्हणून. We have to leave that this is the plan. आता तातून जर चुक्यो आहा आनी आमी आतां तो ऑपरेशनलायज केल्लो आहा, तातून चुक्यो आसतल्यो असो धरूनच स्पीकर सर, आमी ऑपरेशनलायज केला. आता जे 40,000 आनी कोण तर तांणी तेन्ना लायसन्स घेतलें ना, चड करून तांणी घेतलें कित्याक बिटवीन नोव्हेंबर 2011 टू मार्च ऑफ 2012 तांणी 1, 2, 3, 3 projects have been approved. They have taken license and I think they have even come up. There is a question from Honorable MLA Francis Silver in his constituency. One project has come next to the pillar and it's a very humongous, big structure, ugly. I have given him an answer in one question that we will inspect it together. Speaker sir, जे कितें आतां आडोवंक शकता तें आमी आडोवपाक कटिबद्ध आहा आनी आमी तें करतले. पूण जें कितें जालें ताचेर आमच्यान कांय करूंक जायना बिकॉज नथींग कॅन बी डन इन दीस. This is, we are talking about 5 years ago. So what can be done about it? No, but तशें what can you Nilesh, done? ना स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न वेरी म्हाका उत्तर दिता पळय. पण हांवें प्रश्न विचारले की आय हॅव सीन, ही हॅज गिवन रिकॉर्ड. I have taken another question in revenue department on that period. I have got records from that. It shows within a period of 4 months, applications were coming, they have been processed, and their conversions also have happened. It is so fast. माझ्या हांव तें उत्तर दिता. 4 म्हयन्या भितर 2011 ओपन केलो आनी 2012 भितर बंद केलो आनी इतली फास्ट प्रोसेस जाता. लोक ते म्हयन्या वर्सां म्हाजी केस आसा, एक वर्सां तशेंच उरलेले आसा. म्हणजे म्हजें इतलेंच म्हणणें की हेजे डिटेल तुमी वयतले आनी हेजेर लक्ष घालतले आनी म्हाका उत्तर फुडल्या अशें हांव परतून प्रश्न विचारतलो. इतलेंच विचारता. स्पीकर सर, फुडल्या असेंब्लीन प्रश्न विचारपाची गरज पडची ना. ताजे आबेडतूर आजूच करूं येता आमच्यान. हें जें आमी बिलाचें उलयतात, हे बिलाचे हेच इश्यूज असले पेंडींग इश्यूज सॉल्व करपा खातीर उलयतात. सो ताजें आबेडतूर आजूच जातलें. श्री अलेक्स रेजिनल. स्पीकर सर, तें आबेडतूर म्हणटा तें सारकें करपाचें, बट एक्शन घेवपाचें. बाब सोपटे, ऑनरेबल मेंबर सोपटे गेले क्वेश्चन केम दॅट ड्युरींग पिरियड लायसन्सीस दिली. परतून आतां निलेश काब्राल ऑनरेबल मेंबर ते गेले क्वेश्चन येयले. सी, देर आर 2 issues. One, either politician is involved or bureaucracy is involved. दोन्ही भितर आनी कोण ना न्ही. पॉलिटिशियन इलेक्शनाक गेलो, ब्युरोक्रेसी उरलो. आय बीन रेजिंग दीस इश्यू कित्याक हूंय तरी दे हॅज टू बी सम एक्शन. यू कॅन्ट से 1 second एक वर्स जालें तूं आतां मिनिस्टर जाला, तुवें कितें केलां? अरे आतां एक वर्स तूं आतां बिल हाडटा म्हूण सांगता. इट इज नॉट करेक्ट. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, बसात. स्पीकर सर, 1 कोटी स्क्वेअर मिटराचे वयर इल्लीगल सब डिव्हिजन, इल्लीगल सब, ऐक मरे कितें केलां तें सांगता मरे तुका. कितें केलां तें म्हणून तूं विचारता, कितें केलां तें सांगता मरे तुका. 1 कोटी सांगिलें. प्रश्न विचारला ताचे उत्तर दिता न्ही. तुवें करूं ना तें सांग, हुंयच्या एक्शनाचें सांग. बाब सोपटे गे ऑनरेबल मेंबर सोपटे स्पीकर गेले. सर, तो वदळतो प्रश्न. ओनली दॅट मच यू टेल. ते 1 लाख जाल्यार 1 मिनिट. प्रश्न निलेशाचो आता. ना स्पीकर सर, बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणटा तो गोंयचो लिडर, हाजेर सारकें सिद्ध जाता. कित्याक बाब सोपटे was satisfied with my answer. He remains unsatisfied.
ना आतां हाजेर एक कितें तरी दुसरें आसचें पडलें पूण एक आहा फॉर द रिकॉर्ड आय वूड लायक टू टेल यू that code of conduct applies to only public projects. There is no bar on giving technical clearances to private projects. This is for this is for फास्ट जाला fast लोकांक जालें जाल्यार कांय बरें जायना. बरें एक मिनिट स्पीकर सर फास्ट जालें ताजेर एक्शन fast म्हळ्यार कसो कितली घेतलो fast? आतां तातूंत म्हयन्यान जाला. तातूंत जर घुसपागोंदळ कितें जाला घुसपागोंदळ काय घुसपागोंदळ ते तूं पळोवपा action घे. जाता. fast एक जाला वर्स म्हणटकीर तूं कितें करतलो? action घे. ओय, आणि एक- Speaker, आणि sir. 40,000 50,000 स्क्वेअर मिटर्साच्यो बारीक न्ही. एक मिनिट स्पीकर सर जाले हांव फुडल्या प्रश्नाकडे वयता जाल्यार बसून घे Assured in the house that he is going to take and he is Ek going to look minute. into Enforcement wing. it. That is why I asked him in the next Okay. assembly also I will put the question. मिस्टर काब्राल सीट प्लीज स्पीकर सर तुमकां आनी कितें सांगपाक जाय नाल्यार फुडल्या प्रश्नाकडे या नाल्यार एक प्रश्नाक हांव चड वेळ दिवपाक शकना पब्लिकलो एक मिनिट स्पीकर सर एक गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन क्लियर आहा की दर्याक काम फास्ट जाता इज नॉट अ ग्रावंड फॉर अस टू से फास्ट जालें कित्याक म्हणून हांव इन्क्वायरी करतलो बट वेन वी फायंड दॅट पीपल आर प्रोटेस्टिंग स्पीकर सर आय एम द ओनली मिनिस्टर टू हॅव एक्टेड ऑन रहिजा म्हणटा तें तुमी परमिशन दिल्लें कितल्या लोकांनी डिमांड केलो माननीय मंत्री- स्क्रॅप हांवें केलो स्पीकर सर बसात एक मिनिट ना, ना, तुम्ही speaker, बसात तुम्ही बसा न्ही Speaker? तुम्ही बसा ना तुम्ही You आहात said plus. तुम्ही आम्ही असाच यू म्हणून से हांव हांगा आहा, बाब तुम्ही रेजिनाल्ड थंय बाब रेजिनाल्ड बसात स्पीकर सर गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस स्पीकर सर माननीय मंत्री ह्याच प्रश्नाचेर उलयात आनी स्पीकर, ह्याच सोपयात प्र- ह्याच प्रश्नाचेर उलोवचें पडलें कित्याक ताची सप्लिमेंटरी अशी आहा की तूं एक वर्सान कितें केलें तितकें सांगा आनी सोंपयात. सांगचें पडलें स्पीकर सर सांगा आनी सोपया सो ताका तशें म्हज्यान व्हडलें लिस्ट दिवपा जाता तोय बरो पेपर वाचपी आनी तो सगळ्याक भोंवपी तो रहिजाचे प्रोजेक्टाचेर गेल्लो आहा आनी तो बंद पडटकच बरें केलें म्हणटा आनी म्हाका केन्ना फोन केलो ना इतलेंच म्हाका सांगूंक जाय तारांकीत प्रश्न क्रमांक 7 श्री विल्फ्रेड डिसा जेंका एकच मिनिट आं प्रश्न विचारपाक जाय तेणी तापपाक जाय बाब रिजिनाल्ड सदांच पयलीं जापता म्हणून तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा हें कळपा खातीर सांगता हांव तुमी तो 3 नंबराचेर तुमी बटन दामला हांव सप्लिमेंटरी चडांत चड 3 दिवं शकता बट म्हाका टायम रेस्ट्रिक्शन्स आसता हो प्रश्न जो आसा तो ऑलमोस्ट 25 मिनटां चल्लो खंयचो ना आतां सरळ तारांकीत प्रश्न क्रमांक 7 विल्फ्रेड डिसा स्पीकर सर स खंय गेलो स म्हजो पोस्टपोन जाला तुमी उसरा आयला आसतले ना आसा म्हजो ट्रायबल हा ट्रायबल हां 6A पोस्टपोन आहा टोटल 6B वेगळो आहा ओके सॉरी नोट करचें तारांकीत प्रश्न क्रमांक 6B सभापती महाशय कॉल करूं हय स्पीकर सर स्टार एलक्यू नंबर 6B ओके 6B सभापती महाशय उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा स्पीकर सर माननीय मंत्र्यांनी म्हाका रिप्लाय दिल्ली आसा आनी तातूंत भितर एक बरी मेळ्ळा म्हाका की ह्या बजेटा भितर आनीकय 70 कोटी तुमचे वाडलात ही एक बरी आसा हांव एकच विचारता फुडलो क्वेश्चन विचारचे पयलीं तुमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आसून कितें फंड्स मेळ्ळा कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान ऑलमोस्ट 20 crores and above आमी फंड्स हाडिल्ले आसा फाटल्या 2 वर्साच्या कारकिर्दीत 20 crores and above लास्ट इयर 12 crores हाडिल्ले ह्या वर्सा परत 12 crores आनी प्लस आनीकूय थोडे पायपलायनीन आसात बरें म्हजो क्वेश्चन पयलीं आसलो जेन्ना जे रिमोट आमचे एरिया आसा आनी खास करून ट्रायबल चडांत चड लोक आसात जे तालुके आसात केपें सांगें काणकोण ह्या तालुक्यांनी ह्या ट्रायबल डिपार्टमेंटा मार्फत TSPचो फंड्स चडांत चड युटिलायज जाता कितें जाता जाल्यार कितलो जाता अशे पद्दतीन म्हजो आसलो तुमी तो म्हणला की डिटेल तुमचे कडेन तो डेटा आसना अवेलेबल म्हणून तें तुमी पयलींच म्हाका रिप्लाय दिल्ली आसा पूण जेन्ना तुमी तुमचे कडेन तुमच्या बजेटाक वाडला ही बरी गजाल आनी तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटांत काम करतात हातूंत डावट ना पूण बजेटा टायमार तुमी सांगला डिमांडा टायमार बी पूण बाकीचे सगळे तुमी 25 हांगा हें म्हणलात की डिपार्टमेंट आसात ते आपले भाशेनी काम करता की TSPचो फंड आसा तो युटिलायज करता
हो डेटा कोणा कडेन आहा करता कित्या वयल्यान आनी केला जाल्यार कितलो केला हो डेटा जर ना जाल्यार तुमी कशें म्हणटले की सगळें केलां म्हणून एक्चुली बाकीचे 25 डिपार्टमेंटांचो जो TSP फंड जो आमी अलॉट केल्लो आसा त्या 25 डिपार्टमेंटाचे आमचे 3 कमिटी आसा मॉनिटरींग कमिटी एक CMच्या अंडर चेअरमॅनशिपीच्या अंडर चलता दुसरी एक्झिक्युटीव कमिटी आसा चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर चलता आणि तिसरी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर जे कलेक्टर जे आसात तांच्या माध्यमांतल्यान ही स्किमी चलतात योजना त्याचे अपडेट घेतात कितें करपाक जाय ह्या संदर्भात आमी काही गोष्टी फॉलोअप करतात दुसरी गोष्ट अत्यंत महत्वाची ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाची मिटींग जी आसा जे आमचे ST जे कमिशन जे आसा कमिशनरान ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएटीव केल्लो आसात 2-3 मिटींग जाल्ले आसात ह्या सगळे जे डायरेक्टर्स जे आसात किंवा त्यांचे सेक्रेटरी जे आसात तांचे बरोबर मिटींग जाल्ली आसात आणि कितें करपाक जाय ह्या संदर्भात तांचे कडल्यान आमी प्लॅन्स घेतिल्ले आसात तुमचे कडेन जर स्किमी जर ना जाल्यार आमी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट स्किमी दिवपाच्यो ते कशे पद्दतीन फॉर्म्युलेट करपाच्यो ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी तांकां डायरेक्शन्स दिल्ले आसा स्पीकर सर हांव कित्या खातीर हांव मुद्दम माननीय मंत्र्याच्या नदरे हाडून दिलें की तेंचें ट्रायबल डिपार्टमेंटा भितर काम माननीय मंत्री बसत. सारकी तेंचे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे हांव म्हाका तेचेर क्वेरीज ना ते आपले परीन काम करतात पूण जेन्ना TSP फंड जो बाकी डिपार्टमेंटाचो आसता कित्याक पर जेन्ना आज पावर मिनिस्टर ह्या पावटी डिमांडान आसले रिप्लाय CMन दिल्ली नाल्यार हांव तांकां विचारपाचो की हांवें म्हजो गेल्ले एसेंब्लीक म्हणलें की TSPचो जो ट्रायबल सब प्लॅना अंडर जो फंड्स आसता तातूंतल्यान आमी अंडरग्रावंड केबल घालूंक शकता आमच्या ज्या एरियांनी 90% 99% लोक ट्रायबल आसात आमच्या मतदारसंघाक तर केपें तालुको जावं सांगे तालुको जावं काणकोण तालुको जावं मेजॉरिटी लोक जे आसात ते TSPच्या अंडर येतात पूण थंय 1 वरां जाता 4 म्हयने जाले लगभग 15 म्हणजे हें जालें एकूय अंडरग्रावंड केबलाचें काम डिपार्टमेंटान चालू केलें ना अशें अनेक बाकीचे डिपार्टमेंटा म्हळ्यार तुमची डिपार्टमेंटाची सारकीच वॉच आसा काय कितें कित्याक तेणी पावरान तें केलें ना TSPचो फंड्स आसा तेंचे कडेन आनी तो फूल युटिलायज करूं शकतात कित्याक आमची सुद्दां विलेज जर उदाहरण दीत जाल्यार खोला पंचायत बाळ्ळी पंचायत मोरपिल्ला पंचायत बार्शी पंचायत आंबावली फातर्पा बेतूल सगळ्यो पंचायतीन अवेड्या सगळ्या भितर सफिशियंट ST लोक आसात तरी देखून एके कडेन चालू केलें ना काणकोणा केलें नासतलें सांग्यार केलें नासतलें ऑनरेबल मेंबरान तुमी प्रपोजल हाडून दिवचें डेफिनेटली हांव तें प्रपोजल इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर हें करता हें तुमची डिपार्टमेंटा जालें हांव कितें म्हणटा त्या डिपार्टमेंटा भितर TSPचो फंड्स आहा न्ही तो खंय युटिलायज करतात नो कशें आसा तोय ना म्हणून सगळे डिपार्टमेंट जे आतां हांवें थोडोसो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन्स थोडी चेंज केल्ले आसात प्रायर परमिशन जें आसा आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान घेवपाक जाय खास करून जे PWD डिपार्टमेंट जे आसात आनी इलेक्ट्रिसिटी कारण मुख्य उद्देश जो आसा तो उदक आनी लायट हे खूप महत्वाचे आसा आणि खास करून ट्रायबलचे एरिये जे आसात ते आज मागासलेले आसात ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर आज तुझे मतदारसंघात सुद्दां उदकाच्या संदर्भात आमी एक 1.25 CRचो आमी आज उदकाचो प्रॉब्लेम इश्यू सॉल्व करपा खातीर प्रयत्न केल्लो आसा आनीकूय तुमी प्रपोजल दिवचे हांव तुमकांच न्ही सबंद जे ट्रायबल एरियान जे आमचे आमदार जे माननीय आमदार जे आसात तुमी प्रपोजल दिवची प्रपोजल कशें स्मूथ आनी कशें वतले तेजी जबाबदारी हांव घेतलो तुम्ही फक्त दिवचें काम हांव तें काम करपाक समर्थ आसतलो स्पीकर सर हांवें माननीय मिनिस्टराचो जो पोर्टफोलियो आसा ट्रायबल तेजेर म्हजो क्वेरीज ना हांवें तुमकां पयलीं सांगलां तुमचे डिपार्टमेंटाचें काम जाता पूण जे TSP अंडर बाकी डिपार्टमेंटांनी फंड्स आहा तो युटिलायज जायना ते प्रिफरन्स दिनात हांव तुमकां अनेक एग्जांपल दिवंक शकता एक तुमकां पावराचें दिलें की अंडरग्रावंड केबलाचो प्रपोजल आमी दवरलो म्हणून आनी बाकी डिपार्टमेंटांनी आमी दवरलो आसा TSPच्या अंडर PWD कडेन दवरता आमी आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटां दवरतात पूण ते प्रिफरन्स तशी दिवप जायना म्हळ्यार ते म्हाका दिसता ते कन्सर्न डिपार्टमेंट जावं ते मिनिस्टर तेणी जर ते करना जाल्यार तुमचें एक हें उरपा जाय तेजेर देखरेख उरपा जाय की ट्रायबल TSPचो फंड युटिलायज जावूं जाय फूल वॉच आसता आणि हांव नव्यानूच तें हातीन घेतल्या कारणान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी इवन तुझे मतदारसंघात सुद्दां म्हजे माहिती प्रमाणे म्हजे कडेन आज रिकॉर्ड आसा खास करून केपें आनी काणकोण तालुक्यात मोर दॅन 30 crores कामां फाटले 1 वर्सापान सुरू जाल्लीं आसात आनी सुरूय आसात अंडर आदिवासी विकास योजनेचे अंतर्गत म्हणू नाकात खुबशे म्हणजे हांव परत सांगता की परत फाटल्यान वयचे पेक्षा म्हजी जबाबदारी आसात आणि ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर वॉच म्हजी आसतली आमची हाय पावर कमिटी आसा परत एकदा नमूद करता हाय पावर कमिटी आसा एक्झिक्युटीव कमिटी आसा डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर कमिटी आसा त्या संदर्भात सगळे काही गोष्टी दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो बरं शेवटचो एक झाले 3 हांव प्रश्न तुमचे नदरेक हाडून दिवंक सोदता की वावुल्लाचे पयर हांवें फॉरेस्टाचे डिमांडाचे उलयतना उल्लेख केल्लो वावुल्ला विलेज जे आसा वावुल्ला गांव जो आसा
त्या गांवांत गेले अनेक वर्सां फॉरेस्टा लागून तो रोड करपाक मेळना आनी गांवडोंगरी साकून ऊस वयची पडटा आमच्या इजोराच्या मतदारसंघातले ऊस त्या तुमी ती विलेज घेतली आसा डायरेक्टर एक दोन फावट मिटींग बी घेतला ती सगळे कडेन ते मातशें जें कितें आमी घेतलें स्कूल घेतले आसा बालवाडी जावं बांय घेतले आसा एक्सेस रोड लायट सगळें लायट आमी पावयल्या थंय पूण फॉरेस्टा लागून आजून पर्यंत आमकां हें जाल्लें नासलें थंय रोड ते मातशी प्रायोरिटीचेर म्हणजे प्राधान्य दिवन तें मातशें कंप्लीट करचें दुसरें समज आमी कंप्लीट करता दुसरें अंडरग्रावंड केबल म्हणटा जालें पळय तुमचें. सगळे पंचायतींनी जे सायझेबल जे आमचे एस टी पॉप्युलेशन आसा बेतूल पंचायत जावं फातर्पा जावं मोरपिल्ला बारशें बाळ्ळी आंबावले आनी अवेड्या सगळे कडेन एस टी लोक आसात हांगा अंडरग्रावंड केबलाक मातशें प्रिफरन्स दियात ते तुमकां एश्युरन्स हांवें ऑलरेडी दिल्ले आसात अंडरग्रावंड केबलिंग करपाची तुजी एरिया ज्यो कितें आसा ट्रायबल सप्लायनाच्या अंतर्गत पडटा तें हांव करतां वावुर्लाचो जो रस्तो जो आसा तो वावुर्लाचो रस्तो ऑलरेडी PWD डिपार्टमेंटान तेजी सर्वे कंडक्ट केल्ली आसात फक्त एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे NOC खातीर उरिल्ले आसा तरी आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एक नजरेक म्हणजे सगळ्या सभागृहाच्या नजरेक हाडून दिवपाक सोदता हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसात ज्यो डेन्स एरिया ज्यो आसात ते टार रोड घालपाक थोडेशें परमिशन दिनात पूण ताच्या खातीर आमी एक सबस्टिट्यूट एक म्हणजे तितलोच एरिया जो आसा जर पयलो जर आमकां फॉरेस्ट एरिया लागनासतना रस्तो जर आसा जाल्यार मदली जी एरिया जो आसा आमी तो पेवर्स घालून स्ट्रॉंग पेवर घालून शॉर्ट ब्लास्टेड पेवर्स घालून ताका आमी एक्सेस करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो पूण ह्या संदर्भांत म्हाकाय कांय खबर नाशिल्ली पूण ह्या संदर्भांत ज्यो काही गोश्टी आसात ते हांव सगळे PWD इंजिनियर्स त्याच बरोबर आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसात तांकां आपोवन हाडटा आनी म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसतलो की ह्या ट्रायबलांक जे रस्तो बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सेस जाका म्हणटात त्या हर तरेचो प्रयत्न करपा खातीर हांव प्रयत्न करतलो त्याच बरोबर आदिवासी विकास योजना जी आसात ती आदिवासी विकास योजना आमी आज मॉडिफाय केल्ली आसात ताजे एमेंडमेंट करपाचे ऑलरेडी प्रोसेसान चालू आसात कारण म्हाका खबर आसा ह्या संदर्भान ह्या खात्याचे आनी ह्या लोकांचे दुख्ख कितें आसा तें हांवें खूब लागींच्यान पळयलेलें आसात ह्या खातीर तुमी कांय चिंता करपाची गरज ना मुखावेलें जे अधिवेशन येतलें असले तुमकां प्रश्न केन्नाच तुमकां आनी आमकां दोगांक लागता तें या बरोबर हां थँक्यू व्हेरी मच निलेश काब्राल. फक्त आमकांय लागता थोड्याशे गोष्टी अरे आमी घडला आमच्या मतदारसंघात स्पीकर सर खुबशे ट्रायबल लोक आसता स्पीकर सर हांवें सांगलां म्हजे प्रश्न ऑनरेबल मिनिस्टराक एकूच आसा की आन्सर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन ट्रायबल एरियाज ते तुमी आन्सर दिला ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडर विचारतलो की कितले पर्सेंट बजेट एलोकेशन आसा 13%, 23% इन एवरी डिपार्टमेंट तो कितें विचारतलो की ते 23% वा 33% वा 18% कितें अलॉट आसा ते यूज जाता वो यूज जायना ना स्पीकर सर म्हाका एक फक्त ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक जाय की सगळे डिपार्टमेंटांनी यूज जायना आनी हे यूज जायना जाल्यार तुमी सांगला की आपण ते लक्ष घालतले तो कशो लक्ष घालतलो कशें तुमी त्या डिपार्टमेंटा कडले हे यूज जाता फंड यूज जाता वो जायना तुमी कशें मॉनिटर करतले हेजेर म्हाका उतर जाय तुजें अत्यंत महत्वाचो प्रश्न ऑनरेबल मेंबरान विचारलेलो आसा कारण थोडी आमची अशी डिपार्टमेंट आसात की तांकां स्किमी करपाक सुद्दां खुबशे अवघड जाल्ले आसात हांवें एक दुसरो आनी एक विशय दवरलेलो आसात की घडये जर त्या डिपार्टमेंटाक ह्या लोकां खातीर स्किमी करपा खातीर जर हें जर ना जाल्यार तो हांव फंड जो आसा आय विल डायवर्ट दॅट फंड टू द डिफरंट डिपार्टमेंट दुसरे डिपार्टमेंट तशें जायना तुमी चुकता डायवर्ट करूंक मेळना दुसरे डिपार्टमेंट ते डिपार्टमेंटाचो फंड ते एरियाक आतां एक्झाम्पल कित्याक हांव विचारलो प्रश्न तूं स्कीम घेवन यो तूं दी लोकां खातीर कितें आसा तें तूं स्कीम हाड कितें करपाक जाय तें तुमी प्रपोजल दिया डेफिनेटली ते तूं करून घेतलो अशें त्या डिपार्टमेंटान डायवर्ट न्ही डायवर्ट करपाक आमी आय विल बी व्हेरी ग्रेटफूल टू ऑल पीपल तुम्ही जर आमकां स्कीम जर दिलं योजना जर दिल्या हांव फक्त कित्याक सांगता तुका स्पीकर सर हांव एकूच मिनटान सांगता की हांव कित्याक हे इश्यू हाडटा की आतां पळय म्हाज्या गांवांत ST एक टोटल व्हडलो वाडो ऑलमोस्ट 700 लोक ST टोटल ते भायलो लोक कोण ना सोलिया म्हणटा वाठारांत थंय अंडरग्रावंड केबलिंग हो थंय एमिनिटीज करपाक अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणटा ते सबस्टेशनाचेर हाडपा जाय 11 kVA आतां ते थंय जर ते ट्रान्सफॉर्मर 2 ट्रान्सफॉर्मराक जर 11 kVA ट्रान्सफॉर्मर हाडपाक जाय ते म्हणटा हो 11 kVA लायन हाडपाक ते 700 लोकांक हाडपाक मेळना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा कित्याक बाकीचे जेन्ना 30-35 ट्रान्सफॉर्मर तेजेर आसता हो 40 ट्रान्सफॉर्मर आसता पूण थंय अंडरग्रावंड करपाची वेवस्था आसपाकूच जाय कारण कित्याक तितलो पीस ते करूंक शकना आख्खी लायन करपाक जाय असले त्रुटी आसता हे तुमी म्हाका एश्युरन्स दिला की आपण पळयतलो आनी म्हाका हाडून दिवचो पूण तूं डायवर्ट करपाचें करनाका त्या डिपार्टमेंटा पयशे त्या डिपार्टमेंट मोडपाक जाय आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेजर डिपार्टमेंट एक गोष्ट जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो विशू जो आज तुमी काडिल्लो आसा तो हांव चीफ इंजिनियर किंवा बाकीचे त्या एरियाचे इंजिनियर्स आसात तांचे कडेन हांव बसतलो
आनी त्या नंतर कितें करपाक शकता कारण तांकां एखाद्यो टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसपाक शकतलो म्हणून तांणी तुमकां अशें उत्तर दिलां आसपाक शकता पूण बेजिकली म्हजो फोकस आसा की मॅक्झिमम अंडरग्रावंड केबलिंग करून हो जो विजेचो जो लपंडाव जो आसा तो खंय तरी पयस करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा जशें नुवें ऑलमोस्ट 97 crores रुपीसाचें अंडरग्रावंड केबलिंग ऑलरेडी जाल्लें आसात पूण ह्या संदर्भात म्हजें इंटेंशन आसा की ह्या म्हजे TSP फंडांतल्यान मॅक्झिमम हे इलेक्ट्रिफिकेशन जें आसा तें अंडरग्रावंड केबलिंग करून हे लोकांक बरे तरेची लायट दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो आनी त्याच बरोबर दुसरे डिपार्टमेंट जी कितें म्हणटा जे कडेन डिपार्टमेंटांनी फंड वापरलेले ना काही गोष्टी तुमी थोड्योश्यो स्किम्स दिवच्यो ह्या लोकांक बाबा कितें गरज आसा त्योय काही गोष्टी तुमी सांगचे डेफिनेटली जर जाता जाल्यार ते संदर्भात आमी काही गोष्टी उपाय काडुया Sri Philip Neri Rodriguez. सर मंत्र्याचे स्वप्न जे एस टी खातीर बरें आसा बट जे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी निलेशन जाला दॅट इज दोज आर एस टी डॉमिनेटेड एरियाज स्पीकर सर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक तर विलेज पंचायत आसा वेरीन दे आर नॉट डॉमिनेटेड बाय एस टीज इज अ पॉकेट ऑफ एस टीज which constitute 40% or less than 40%, speaker sir. जेन्ना ट्रायबल सब प्लॅन तूं युटिलायज करता तेन्ना म्हाका सांगपाक शकता मान्य मंत्री की आमची तरी एक सांजदी एरिया फॉर एग्जाम्पल विलेज आसा तेका क्रायटेरिया कितें तुजे पर्संटेज ऑफ ट्रायबल कम्युनिटीज एंड वॉट इज द अमावंट ऑफ मीन्स वॉट इज द एक्सपेंडिचर यू कॅन डू ऑन दॅट पर्टिक्युलर पर्संटेज एक 40% आहल्यार कितें तेच्या सकयल आहल्यार कितें So whether you can give relaxation in order to utilize your funds. त्या प्रमाणे we can put up your proposal before your ministry. एक्चुअली खरें म्हळ्यार डिमांडाच्या वेळाचेर हो तुमी एक्सप्लेनेशन दिवपाक म्हणून तुमी अवेलेबल नाशिल्ले म्हणून हांवें ते स्कीप केल्ले आशिल्ले ह्या संदर्भान आमचे 3 कॅटेगरीनी A-B-C कॅटेगरी हे सगळे एरिया शेड्युल्ड एरिया आसा त्यो गॅजेटान नोटिफाय जाल्ले आसात ए कॅटेगरी जी पंचायत जी आसात किंवा जी ज्युरिडिक्शन जे आसा ताका अप टू 10 crores सुद्दां एका प्रोजेक्टा खातीर आमी मोडपाक शकता 40% देन 15% आनी देन 10% जर आसा ताका मॅक्झिमम 2 कोटी सुद्दां आमी वापरपाक शकता हे पयलू आशिल्लें बट थोडेशें हांवें आतां थोडोसो तातूंत बदल घडून हाडिल्लो आसा आदिवासी विकास योजना जी आसात ती मॅक्झिमम आतां 1.25 crores वयल्यान आमी 2 crores सुद्दां व्हरपाक सोदिल्ले आसात आनी मॅडमीक हांवें उत्तर दिल्लें ऑनरेबल MLA ऑफ तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यो वार्ड वायज सुद्दां काही गोष्टी आमी करपाक चलले अल्टिमेटली वी आर डुईंग द वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा तातूंत भितर ट्रायबल आसपाक शकता तातूंत भितर बाकीच्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसपाक शकता म्हणून 40% 15% आनी 10% अशे तरेचे आमी क्लासिफिकेशन केल्ले आसात आनी त्या संदर्भात एज पर आमी वार्ड सुद्दां आतां कन्सिडर करपाची आमची तयारीन आसा अजून पर्यंत ते कांयच जावना पूण एमेंडमेंट सद्या चालू आसा आनी डेफिनेटली आय टेक केअर ऑफ ईच एंड एवरी वार्ड ऑफ अवर एंटायर गोवा ओके थँक्यू तारांकित प्रश्न क्रमांक 7 श्री विल्फ्रेड डिसा. I may be permitted to ask question number 7B. 7B. Speaker sir, answer is placed on the table of the House. Because the question is whether any project has been approved in survey number 44/7 of village Nagwa. Survey number 44/7 हितून एक प्रोजेक्ट येयला with 46 flats आनी ताका एप्रोच रोड ओनली 3 meters आहा आनी TCPन आन्सर दिला ताका एक्जिस्टिंग रोड 6 meters आहा आनी प्रोपोज्ड रिजनल प्लॅन 2021 10 meters. म्हाका जाण जावपा जाय मिनिस्टरा कडच्यान तुमी प्लॅन पास करता दोना TCP एप्रोच एक्जिस्टिंग रोड चोयताय वो रिजनल प्लॅनाचे प्रोपोज केला तो चोयताय कितको पास करताय. स्पीकर सर हो प्रोजेक्ट जो आहा हो प्रोजेक्ट सर्वे नंबर 44/7 हो जो प्रोजेक्ट एप्रूव जाला हो 13 ऑगस्ट 2012 प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्लो. प्रोजेक्ट एप्रूव जातना एक्जिस्टिंग रोड आमचे फायल्स दाखयता की एक्जिस्टिंग रोड 6 मिटराचो आहा म्हणून आनी रिजनल प्लॅन 2021 प्रोपोज्ड रोड 10 मीटर दाखयता. हे प्रोजेक्टाक टेक्निकल क्लियरन्स 18 ऑक्टोबर 2012 दिल्लें.
सो हें म्हजें तुजें पयलें सप्लिमेंटरीचें उत्तर आहा. Because sir, think existing road only 3 meters ha. And there's an project in Uttarda village, survey number 1004/1 and 3 and 107/2. Same as such. Tingai maksata more than 50-60 flats high. And tingai existing road only 3 meters. Eje tu kit action घेतलो ते answer this. स्पीकर सर, माननीय आमदारान जेन्ना प्रश्न विचारला तेन्ना एक स्पेसिफीक हें केलां की whether the project was approved as per the Goa Building Construction Act 2010. If so, the details of the copy of the Goa Building Construction Act 2010 and plan copy of the approach road. Speaker sir, Goa Building Construction Act 2010 म्हणून कांय नाच. म्हणटकर एक्ट एक्झिस्ट जायना ताची कॉपी आमी अवेलेबल करूंक शकना हो एक जालें. आतां स्पीकर सर हे दोनूय जे प्रोजेक्ट आहा, दुसरो जो प्रोजेक्ट ताणें सांगला सर्वे नंबर 104/1 and 3 and 107/2 ऑफ उतोर्डा साल्दाना डेव्हलपर्स हो एप्रूव जाला 18/7/2011. हाका परमिशन दिलां 16/11/2011. सामके पोन्ने प्रोजेक्ट आहात. आनीक आमदार एक एक्युजेशन करता की रस्तो फकत 3 मिटराचो आहा म्हणून, जेन्ना डिपार्टमेंट सांगता 6 मिटराचो आहा म्हणून. म्हाका दिसता हें फकत पळयल्यारूच कळटलें, ताजे पयलीं कांय करूंक शकना हाजेर. सो इफ यू वॉन्ट वी कॅन हॅव एन इन्स्पेक्शन एंड देन डिसायड, बिकॉज रिप्लाय अशी दिल्ली आहा की 6 मिटराचो रस्तो आहा म्हणून. Sri Dilesh Kabral. Well, Minister reply dila. The details of the on the question H, the details of approach road to the approach project of survey number 104/1, 3 and so. The project is under reference is accessible by 6 meters wide road which is shown on the site plan. This is what your answer is. I am asking you, your technical person has to personally visit this place and see 6 meters availability and then approve. How can he show that he is relying on the site plan? Why can he, how can a absurd answer come on the table of this house, Speaker sir? Can he, does the regulation permit you to say that because it is shown in the site plan, that is I am approving the plan? It is very wrong, Speaker sir. I want to bring it to the notice of the Honorable Minister. He should personally go, he should put that this is excessive, this road is there, then only the plan is passed. This is a very wrong answer, Speaker sir. Whether these answers will be corrected and in future you will see that when the excess is 6 meters only, then it will be approved. This we will tell your officers to do. स्पीकर सर, पयलेंच रिप्लाय जेन्ना हांवें दिल्ली नुवेच्या आमदाराक, ताका म्हणलां हांवें थंय की एक्झिस्टींग आसूंक जायच आनी जर ना जाल्यार आमी ते चॅक करतात, पळयतात खरें आसा वो ना. हांवें तो प्रश्न घालूं ना, हांवें प्रश्न ना specific. आय एग्री विथ यू. But तेजो officer सांगतलो. इट हॅज टू बी एक्झिस्टींग. द आन्सर But it is not wrongly, it is wrongly. मान्य सभासद बसून घेत. It is wrongly, no, it is wrongly put. Whether you will tell your people to answer I properly. agree. This is giving a very wrong answer to this question. स्पीकर सर, करेक्शन करतले आमी. Okay. Sri Alex Regina Lorenzo. Minister also has agreed. Now, if minister has agreed, जाल्यार डिपार्टमेंटांत क्वेश्चन येयल्यार जायत दीस जाले. आतां डिपार्टमेंटान ताका डायरेक्ट आन्सर दिवपानी खंय तरी असेंब्ली एक आमदारान एक इशू घायलो, क्वेश्चन घातलें. He should have had a correct answer, what is available on site. Don't you feel that the department, somewhere between department, minister and legislator in the assembly, that answer is not available properly? Because this is a 3-meter road which the MLA is directly saying. Now there are a lot of cases, even in housing board there is one case of mine which will come later on. But what I am saying is, how does the department, I want an answer, why does the department not give an answer properly to the minister and the minister doesn't give an answer here? And what action you will take if it is 3 meter? स्पीकर सर, अश्युरन्स दिल्लें आहा की आमी वचून थंय चॅक करता. चॅक केन्ना म्हळ्यार कितें? आतां अश्युरन्स दिला, आतां फाल्यां वचून पळोवया मरे केन्ना वतलो, तोय फ्री आसूंक जाय. 2011चो इशू हो हायकोर्टान वचून आयिल्लो आहा. तो साल्दाना डेव्हलपर म्हणटा हायकोर्टान क्लियर केल्लो आहा. स्पीकर सर, हांगा हिस्ट्री ती वाचूंक जर गेली जाल्यार हे सारके आंतीक केसी आनी आंतीक आनी ती इट हॅज पास्ड मेनी टेस्ट इन्क्लुडींग द टेस्ट ऑफ द हायकोर्ट. So don't be under the impression that this is something which has happened yesterday. This was done, by the way, the permission was given by you all.
when you all were running the government in एक 2011. तपतून म्हणटा, Who was running the government in 2011? See, tell him to expand that word. You all म्हणनाका. Speaker sir, हो म्हाका We don't give the म्हाका credit. एक Sir, एलेचे government. उतराक धरता. Speaker sir, End government. Speaker sir, तो End government. But you all म्हणनाका. End government. Last government. Okay, then government. Speaker sir, government in 2011. Yeah. हे बरे तकलेन धरच्यात कोणाचो Yes, yes. सरकार This is 2012. Last government was the BJP government. प्रश्नकाळ 2012. सोंपलो. 2011. आता आमी फुडल्या प्रश्नाकडे वळुया. झिरो ऑर मेन्शन श्री चेचिल अल्लेमांव.